Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 12 डिसेंबर 1996 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंय सरकारान नेमिल्ल्या सावंत आणि कारापुरकार कमिटीन गोंयांत सुमार 67.12 चौखण किलोमीटर सुवातीची प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आखणी केली. उपरांत राना खात्यान आणि दीप शिखा शर्मा कमिटीन फक्त 46.11 चौखण मीटर सुवात म्हणल्यार 4611 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आखणी केली आणि ती एनजीटीन फ्रीज केल्या. एनजीटीच्या ह्या आदेशाचो प्रायव्हेट फॉरेस्टाची मालकी आशिल्ल्या गोंयकारांचेर मोठो अर्थीक परिणाम जाला. तातूंत चड परिणाम दिसता तो तिसवाडी तालुक्यात. थंय सुमार 222.48 हेक्टर सुवात प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून फ्रीज केल्या. तिसवाडीत कशे तरेन एनजीटीच्या आदेशाचे अर्थीक परिणाम जाला पळयात. बायंगिणी 26.14 हेक्टर, एला 17.61 हेक्टर, गवळीमळ 73.69, मांडूर 5.14 हेक्टर, तळावले 63.28, शिरगांव 2.78, कुडका 5.25 हेक्टर, मोरंबी ओ ग्रांद 21.25 आणि आजोशी 7.34 हेक्टर. पुराय फ्रीज केल्ली जमीन 222.48 हेक्टर म्हळ्यार 22,22,800 चौखण मीटर. हे जमनीचे साधारण मार्केट रेट हिसबाग धरल्यार कमीत कमी अर्थीक परिणामाचो अदमास असो. जमिनीचेर कमीत कमी अर्थीक परिणाम पळयात. फ्रीज केल्ली सुवात 22,22,800 चौखण मीटर. जमिनीचो कमीत कमी प्रेस चौखण मिटरा फाटल्यान 10,000 धरल्यार एकंदर अर्थीक परिणाम जाता 2,224.80 कोटी रुपया. चडशी फ्रीज केल्ली जमीन ह्या जमीन मालकांनी कमर्शियल हेतान डेव्हलप केल्या आणि थंय रानवटी जनावरांची यो वच ना. एनजीटीच्या ह्या आदेशाचो फक्त ह्या जमीन मालकांकूच न्ही, सरकारी तिजोरेकूय फटको बसपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.